नमस्कार. आम्ही असाच सध्या तेमवाडा मोर्ची दर्यादेगेर आणि ज्या दर्यादेगेर जर आम्ही पळयले जाल्यार 24 मे जो आयताराचो दीस आसा. ह्या आयताराच्या दिसा व्हडा प्रमाणात जे देशी आणि स्थानिक पर्यटक आहात त्या पर्यटकांनी हांगरच्या सहलीच्या निमतान म्हणा किंवा काय जण खाऱ्या समुद्राचे स्नान करपासाठी मुद्दाम पयसल्यान येतात ते पर्यटक हांगासर आयिल्ले आसा. नागरीक आयिल्ले आसा. व्हडा प्रमाणात ह्या प्रमाणात भागान जे आमकां पर्यटक दिसता. तर काही जे पर्यटक महाराष्ट्रातले आयल्यात ते पर्यटनाचो आनंद लुटपा बरोबरच भक्तिमय संगीताचो वातावरण तयार करपाचो तांचो प्रयत्न आमकां हातून दिसून येता. काही पर्यटक व्हडा प्रमाणात हांगासर दिसतात आणि पूण हे जे पर्यटक येतात तांची जी गाडयो असता ते गाडयोंक पार्क करपाक कसल्याच प्रकारचे सोयी सुविधा पार्किंग सुविधा नसल्यामुळे लोकांची अडचणी जाता. त्या खातीर फुडच्या जो पर्यटन हंगाम येतलो त्याच्या पयलीं सरकारने हांगासर पार्किंग व्यवस्था आणि चेंजिंग रूम करपाची गरज आशिल्ली. फाटल्या वर्सा आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि थळावे आमदार जी दारोलकर हांणी प्रयत्न करून हांगासर पार्किंग व्यवस्था प्रकल्प उभारपाचो यत्न केल्लो. पूण काही जणांनी हांगासर त्या प्रकल्पाक चॅलेंज केला कोर्टान आणि तो प्रकल्प स्थगीत उरला. जर हो प्रकल्प जायना तर फ्युचराक जे पर्यटक येतले तांचे वाहनांची पार्किंग व्यवस्था खंय दवरतले हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांगर जर मोर्जेन आमी दर्यादेगेर जर लक्ष मारलो सरकार दर वेळा पर्यटन हंगामा खातीर जे थळावे नागरीक असतात बेरोजगार युवक असतात तांकां सॅग व्यवसाय उबारपा खातीर 31 मे पर्यंत परवाने दितात. हांगासर तशा प्रकारचे सॅग व्यवसाय उबारलेले आशिल्ले पूण कांय जाणांनी आपलो सॅग व्यवसाय बंद केला आणि कांय जे खाजगी जमनीन आसा तांचे सॅग रेस्टॉरंट चालू आसा तांचे लाकडी पलंगय आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. सरकारान फुडलो पर्यटन हंगाम येवच्या पयलीं आणि जे आतां हांगासर दर 365 दिसाच्या निमतान पर्यटक केन्नाय येतात तांची वाहनांची सोय करपा खातीर वाहनांची पार्किंग सोय करपा खातीर पार्किंग व्यवस्था करची चेंजिंग रूम करचे आणि तांकां जे सोयी लागता ते सोयी उपलब्ध करचे अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. असतो ना तेव्हा आमचं चालू असतं गावात कुठं गाव रायगडवरून आलो आम्ही. चालू कर आम्ही कुठं पण जाऊ दे हे आणि परत जपतो. दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात देशी आणि थळावे पर्यटक आमकां दिसून येतात आणि तर दुसऱ्या बाजून जो मुखेल रस्तो आसा दर्यादेगेर येवपी मुखेल रस्त्याचेर दोन्ही वाटेन वाहनां पार्क केल्ल्या उपरांत जे मदल्यान गाडयो वयतले तांकां अरुंद रस्तो जाता आणि वाहतुकीची कोंडी दिसान दीस जायत आसता. फाटल्या आयतारा अशीच वाहतुकीची कोंडी जाल्ली त्या खातीर थळाव्या पंचायतींनी ट्रॅफिक पोलिसांक कळयल्ले की दर आयतारा दीस हांगासर ट्रॅफिक पोलीस तैनात करचो आणि वाहतुकीची कोंडी जी तासन तास जाता ताचेर कितें तरी नियंत्रण मेळचें त्या नजरेन ट्रॅफिक पोलीस हांगर तैनात जाल्ले आसात. पूण काही पर्यटक वाहन चालक आपली वाहनां खंयच्या खंय दोन्ही रस्त्याच्या बाजून पार्क करतात आणि खंय तरी पयस फिरपाक वयतात किंवा दर्याचेर वयतात आणि मागीर जी वाहतुकीची कोंडी जाता ती कोंडी सोडवताना आणि जी वाहन आसा ते वाहन काडपा खातीर खूब अडचणी आसा. त्या खातीर सरकारानय काही दिसा पयलीं फाटल्या वर्साक आमचे जे पर्यटन मंत्री आहात रोहन खंवटे आणि थळावे आमदार जीत आरोलकर हांणी यत्न करून हांगासर तेमवाड्या दर्यादेगेर एक व्हडा प्रमाणात बहुउद्देशीय पार्किंग प्रकल्प केल्लो आणि त्या प्रकल्पाक काही कारणास्तव काही नागरिकांनी न्यायालयान धाव घेतल्यान हो प्रकल्प
प्रकल्प तो रगडलेलो आसा. भविष्यात जर पार्किंग प्रकल्प जायना किंवा पार्किंग व्यवस्था जायना जाल्यार पर्यटन व्यवसाय धोक्यात येवपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर सरकारान जी पर्यटन स्थळां आसा थंयसर व्यवस्थीत पार्किंग सोय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.